आमी आसा कांदोळे बिचाचेर. आतां जर पळयलो ह्यो कांदोळे बीच पळयलो जाल्यार रेंवची सगळी व्होंवन गेल्ली आहा, सगळें खोलगट जाल्लें आहा. हांगा सद्या कोणाक ट्युरिस्टांक देंवपाक तेंच्यांनी लायफ गार्ड आहा तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली बंद केल्लें आहा, कोणाक देंवोंक दिना. हे गेले 4-5 दीस जाले व्हडली नेटांची ल्हारां येवन सगळे देगेचे तेंच्यो शेकवाल्यांचे खोपी बी सगळ्यो नव्यान सगळ्यो हें जाल्ले आहा, बुडलेले आहा. हांगा जर पळयलें जाल्यार ती सगळी हांगाली हे सगळे ल्हारां तेंचे सगळें नुकसाण जालें आहा. हेंची शेकवाल्यांची बी सगळें नुकसाण जालें. आतां माड आसा तो माडूय व्होंवन हे जावन व्होंवन गेल्लो आहा. अशीच परिस्थिती 20 वर्सां पयलीं जेन्ना रिवर प्रिन्सीस बोट हांगासर बीन शिरकाल्ली आनी तेन्ना अशेंच जाल्लें की सगळी देग जी आहा ती चड जावन व्होंवन वयताली. तीच परिस्थिती आतां सद्या जाल्ली आहा. 2-4 दीस जाले सद्या तो दर्वो बी खवळलेलो आहा. स्टुडंटा खातीर हांव कांदोळेच्यान शामसुंदर फडते.